गोंयच्या मंत्रिमंडळात लॉकडावन 30 एप्रिल मेरेन वाडोवपाचेर एकमत। सकाळीं जाल्ले सावंत मंत्रिमंडळाचे बसकेंत चडशा मंत्र्यांनी लॉकडावन 15शीन वाडोवपाचो सल्लो दिलो। गोंयच्यो शिमो बंदूच दवरपाच्यो, 144 जमावबंदी कलम लागू उरपाचें। लॉकडावना उपरांतूय शिमे नाके विमानतळार स्क्रीनिंग चालूच दवरूंक सांगलां। गोंयच्या मंत्रिमंडळाची शिफारस मोदी सरकाराक वतली। निमाणें कितें तें केंद्र सरकार थारायतलो। कोरोना दुयेंतीचो आंकडो आटापा येनाशिल्ल्यान चडशीं राज्यां लॉकडावन वाडोवंक सोदतात। जे बशींनी क्राउड जातालो तसो क्राउड जावचें ना, मीन्स दॅट थिंग कॅनॉट कंटिन्यू। 144 वील कंटिन्यू, बट एट द सेम टायम जोर लॉकडावन एंड जालें जाल्यार ट्युरिजम इंडस्ट्री हॅज टू ओपन अप, बट वीथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। एअरपोर्टाचेर आमकां ते डायरेक्ट स्वॉप काडून ते सारके हे टेस्टिंग किट should be on the airport. Let the customer pay the money. I'm not talking, this is not of today. I'm talking after 30th April. Once the Prime Minister announces the closure of lockdown, that proper protocols will have to be followed in states where tourism activity can be permitted to start. म्हणजे आमचे हॉटेल इंडस्ट्री आसूं, रेस्टॉरंट्स आसूं, बाकीचे allied industry related to tourism, because that is our the only bread and butter म्हणटा पळय तशें सद्याक ब्रेडूय ना जाल्लो आहा, बटराचे सोडून 30 एप्रिल पर्यंत उरतले। या ओके 30 एप्रिल पर्यंत लॉकडावन ते प्रायम मिनिस्टर विल डिसायड, बट आमचे कॅबिनेटाचे म्हणणें आहा की आनीक 15 दीस फुडें जावचें। सीएमान म्हटलेले लॉकडावनाचेर सगळे मंत्र्या कडल्यान सगळ्या मंत्र्याची युनॅनिमिटी आहा की वॉट चीफ मिनिस्टर डिसायड इन इंटरेस्ट ऑफ गोवा। We all feel there should be strict, stringent measures. I have put my view that Section 144 should continue. Lockdown and lockdown not only till 30th. 144 should be there till COVID is resolved, and we are able to find a solution. But I think you should take the briefing from Honorable Chief Minister. He will brief you. But we are all unanimous and supporting the Chief Minister on the decision he is going to take. We are all firm that the lockdown should continue, and whatever the Chief Minister has discussed, presentation, the work, excellent work done by the Chief Secretary and the bureaucrats, Health Secretary, the Dean, Director DHS was appreciated by the Cabinet, and excellent support and the leadership of Dr. Pramod Sawant that been able to stick to this figure of 7 cases in the state of Goa, and we do not want community transmission. सरकारान 1150 PWD कामगारांक सोसायटी खाला कामाक घेतल्यात। आता तांकां वेळार पगार आनी सुविधाय मेळटले। 1150 सुमार कामगार गेली 5 वर्सां, म्हणजे 5 वर्सां मिनिमम, ओके, गेली 10 वर्सां 15 वर्सां सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करताले। कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम म्हणजे कशें, कसलें जर काम आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट काडलो वयतालो लेबर कॉन्ट्रॅक्टार घेवपाक, आनी गेली 10-15 वर्सां सोसायटीत चलना, अशेंच PWDन चलत आसलें। आनी मागीर त्या भुरग्यांच्यो व्यथा हांव खूब वर्सां जालीं आयकतां, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप आनी कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो काय ताका 9 म्हयने सॅलरी जावप ना। सरकार जर तांकां समथींग 340 रुपया 350 रुपयाचे मिनिमम वेजीस दितालो कॉन्ट्रॅक्टराक, आतां तेच पयशे ताका मेळटले। इतक्याय भुरग्यांक म्हणजे आमी सोसायटीन घेतले तांकां तांचो रेग्युलर पेमेंट जो आसा फक्त 3 म्हयने मातसो प्रॉब्लेम जातलो, कारण ही सगळे आतां आमी तांकां 1 एप्रिलच्यान घेतल्या। बऱ्याचशा मिनिस्टरांचे सगळ्यांचे सजेशन्स, म्हणजे आमी स्टेटीचे हेल्थ लक्षांत घेवन सजेशन्स जी आसा ही बरीचशी सजेशन्स तेंच्यान सगळ्यांनी दिल्या रिगार्डींग द लॉकडावनाच्या उपरांत एक्टिविटी कितें, आतां लॉकडावन कितलो वाडोवचो, कितें वाडोवचो, सगळ्या गोश्टीचेर डिटेलान कॅबिनेटान डिस्कशन्स जाले। 11 मिनिस्टरांनी आपले व्हीव इन गोंयच्या लोकांच्या आरोग्याच्या हिताच्या नुसार सगळ्यांनी आपले व्हीव जे आसा हे दवरल्या। आमी आमची सगळी डिटेल्स जी आसा ही आज माननीय मोदीजीक किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आयज कळयतले, आनी तेजेर डिसिजन जशें म्हटलां तशें आमी फायनल डिसिजन 13 तारखेक घेतले, कारण 11 तारखेक व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग आसा। बाकीची सगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांनी आपलो व्हीव त्या प्रमाणे कळयला। हांव आतांच सांगूं शकना की आमी 14 तारखेच्या उपरांत कितें कितें चालू करतले, कितें बंद करतले किंवा कितें चालू करपाचें आसा, त्या खातीर तो निर्णय जो आसा हो 13 तारखेचेर आमचो डिपेंड उरतलो। कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराकडे गेले आमकां लेबर अलाव करचे म्हणून 14 तारखेच्या पर्यंत मातसो रावचो। आतां जालें न्ही, आज 8 तारीख आसा, ओके, म्हळ्यार म्हाका दिसता 4-5 दीस उरल्या। 14 तारखेच्या उपरांत काही निर्णय जे आसा हे स्टेटीच्या बाबतींतूय जातले, त्या खातीर सगळ्यांनी खूब जाणांक हें आसा
14 तारखेपर्यंत सगळ्यांनी रावचे कितें तरी निर्णय जे आसा हे 13 तारखेच्या प्रेस कॉन्फरन्सान कळयले वयतले.